नमस्कार. पोळ्या प्रुडंट खबरो. फाल्यां मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताची गोयचे मायनिंगाचेर गृहमंत्री अमित शाह आनी केंद्रीय खण मंत्री प्रल्हाद जोशी बरोबर दिल्ली बसका. सांजे 4 जातली बसका. एजी पांगमूय आसतलो हाजीर. नव्या मंत्र्यांचो सोपूतविधी चड करून शेनवारा अध्यक्ष नड्डाच्या हजेरेत G10ची दिल्ली बीजेपीत रिस्तर एंट्री. अमित शाह मुखार राती परेड. रोकडेच G10 पावता गोंयांत. सर्रास आमदार फुटीची सुप्रीम कोर्टान घेवची दखल. मगो म्हणटा लोक मतदानाक विट्टले. गोवा फॉरवर्ड म्हणटा तांच्या हातांत कांय ना. रोहनाची जाग मागना. काब्रालाक कितें चल्लां तेंच खबर ना. फुटीर G10 आड अपात्रता याचिका घालपाची काँग्रेसीची तयारी. चेल्ला कुमार म्हणटा आमदार फुटीचो सूत्रधार बाबूश मोन्सेरात ताका तिकेट दिवन केली मोठी चूक. अति तेथे माती. G10ची होलसेल एंट्री उत्पल पर्रीकराक गेली कोत्र. बीजेपीच्या फुडाराचेर प्रश्नचिन्ह. युवा कार्यकर्त्यांचे सोशल मीडिया वेल्यान फ्रस्ट्रेशन. घुसमटीचेर खासा रिपोर्ट. गोंय आनी कर्नाटकांतले आमदार फुटी आड काँग्रेसीचो राज्यसभेत बहिष्कार. संसदे सामकार धरणे. बीजेपी म्हणटा तांची कांयच चूक ना. काँग्रेसवाल्यांक वाली ना. गोंयभर उटंगार. पावस वारेचेर नेटान घरादारां रस्त्यार झाडां. रस्ते उदका पोना. लायट गुल. फायर ब्रिगेडीची धांवपळ. पारोड्या बांबोळे काकरात सोडूच. हवामान खातें म्हणटा 3 दीस अशेंच. गोवा डेअरीच्या दुधकारांनी सोडलो उपास. 1 ऑगस्ट सावन वादग्रस्त दुबावीत एमडी सावंताक काडपाचे उतर. शुक्रारा एमडीचे सगळे अर्थीक अधिकार काडटले. गायच्या दुधाचो प्रेस वाडोवपाचो प्रस्ताव बोर्डा मुखार. गोंयच्या मायनिंग विशयाचेर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताची फाल्यां 4 दिल्ली गृहमंत्री अमित शाह आनी केंद्रीय खण मंत्री प्रल्हाद जोशी बरोबर बसका. ही हाय लेव्हल बसका दिल्ली सांजे 4 वरांचेर जातली. बसकेक गोंयचो ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगमूय हाजीर आसतलो म्हूण मुख्यमंत्री कार्यालयांतल्यान कळीत केला. बीजेपीत गेल्ले G10चे तीग आनी एका बीजेपी वेळाचो सोपूतविधी चड करून शेनवारा. कार्यवाहक अध्यक्ष नड्डाच्या हजेरेत दिल्ली बीजेपी मुख्यालयांत रितसर बीजेपी एंट्री उपरांत अमित शाह मुखार रातची परेड. G10 मुख्यमंत्र्या बरोबर दिल्ली. शुक्रारा सकाळीं परत गोंयांत. बीजेपी हायकमांड बिजी कर्नाटकांत. बाबू म्हणटा चल्ला ताका काँग्रेसींतले आदले म्हालगडे सीएम जबाबदार. मुख्यमंत्री म्हणटा बीजेपीन फोडूना. तांचे तेच काँग्रेसीक विटून आयल्यात. गोंयांत पक्षांतर बंदी कायद्याचेर प्रयोग सुरू जाल्ल्यान सुप्रीम कोर्टान स्वेच्छा दखल घेवन हो कायदो सरकाराक खर करूंक लावचो म्हूण मोगो मागता. अशेंच फुडें उरल्यार लोक खंय मतदानाक विट्टले. गोवा फॉरवर्ड म्हणटा तांच्या हातांत कांयच ना. तांचे कडेन आंकड्याचें वजन ना. सध्या वेट एंड वॉच. रोहनाची जाग मागना. काब्रालाक कितें चल्लां तेंच खबर ना. फुडें एक देश एक पक्ष एक मत अशीच परिस्थिती जावपाचो भंय म्हूण मोगोचो दीपक ढवळीकार उलयला. पक्षांतर बंदी कायद्याची तत्वां गुटलायल्यात. सुप्रीम कोर्टान खंय स्वेच्छा दखल घेवपाची वेळ आयल्या. ह्याच्या फुडें लोकशाहीक आनी कांय उरचें ना. इंडियेंत नांवां पुरते उरतली. मागीर 1 नेशन 1 इलेक्शन एंड 1 पार्टी 1 इलेक्शन. सुप्रीम कोर्टाक विनंती करपाक सोदता जाहीर रित्या की सो मोटो कॉग्निजन्स ऑफ सच अ सिट्युएशन घेवचो. डिफेक्शन करता आसतना एक कायद्याचे खंयची तरी 1-2 लायनीचे वाक्य घेवन सेंटेन्स घेवन हें डिफेक्शन केलें वता तुथर. आनी फुडें तर अशेंच चालू उरलें तर लोकशाही तंत्रज्ञान लोकांनी मतां मारपाचें. लोक भायरूच सरचे ना मतां मारपाक. ही परिस्थिती सुद्दां येवं शकता. आनी एकूच पार्टी आनी एकूच मतदान अशी परिस्थिती येवं शकता. गोवा फॉरवर्डाच्या हातांत खंय कांय ना. उलयतले जाल्यार आंकड्यांचें वजनूय ना. सध्या वेट एंड वॉच. हें कित्याक केलां तें म्हाका अजून समजूंक ना. सरकार पळोवपाचो आशिल्लो जाल्यार बी करतात. Goa Forward is not going to merge. Goa Forward is come here to stay. We have got a 75% strike rate. We are not in the market of buying and selling. We don't come in, we don't move in the night. We move in the morning. And when we move at home.
we don't go and stay in 5-star hotel or somebody's house. आमकां जर घात जाता जाल्यार तो कोण करता तो सगळ्यांक खबर आहा. अजून मेरेन आमकां घात जावंक ना म्हणटा ताजेर उलोवन फायदो ना. आतां जें कितें जालां आनी जें कितें जावंक शकता इज बियॉन्ड अवर कंट्रोल. Goa Forward has no control of the situation now because the numbers don't favor us. We are not in control. कितें जाता केन्ना केन्ना बोट चडूय लोक आसतकर डिस्टर्ब जाता न्ही. सो तुवें पळोवपाक जाय गोंयचें राजकारण नवेंच. सो दिस इज द एज ऑफ न्यू गोवन पॉलिटिक्स. आता हितून आमच्या मदीं से कांय ना. वी आर अ कोलिशन पार्टनर एंड वी हॅव स्टक विथ आवर कोलिशन धर्म. आमी हे आमचे कोलिशन धर्मा प्रमाणे आमी फुडें गेल्ले आसा. वी हॅव ऑनर्ड whatever commitments we had made to Shri Manोहर पर्रीकर. आणि अजून आमी तुजेर काम आसा. आता नेक्स्ट वी हॅव टू सी what the developments will happen. Accordingly, it's time for us to wait and watch. सरकाराचे मित्र पक्षांबरोबर कितें वाजला जाल्यार कांय खबर ना म्हूण वीज मंत्री निलेश काब्राल उलयलो. आता तितून भितर मेजॉरिटी आशिल्ली विथ द सपोर्ट ऑफ आमचे सगळे वांगडी. दे बीन सपोर्टिंग विथ द गव्हर्मेंट फ्रॉम द टायम इट इज बीन मेड. मनोहरभाई पर्रीकर आसतनाय केल्लो, मागीर प्रमोद बाब सावंत जालो तेन्नाय तेणी केलो. सो आय डोंट नो द इंटरनल कितें जाला. सो आय कांट कमेंट ऑन दॅट. बट लेट अस सी वेन दे कम आय मीट. कितें आतां कोण ना हांगा उलोवपाक. बीजेपीचे संख्याबळ वाडला म्हूण मंत्री गोविंद गावडे खोशी. भारतीय जनता पक्षाचें प्री पोल अलायन्स आशिल्लें. हेजो अर्थ हांव त्या भारतीय जनता पक्षाचो एक घटक जावन आसा. हेजे खातीर म्हजे खातीर ती एक खुशेची गजाल आसा अशें हांव म्हणून. मंत्रिमंडळात 4 जाण नवे. 3 फुटीर G10तले, एकलो बीजेपीतलो. तांकां घेतना कोणाक निखळायतात ताचेर बीजेपी प्रणीत सरकाराच्या ह्या आघाडी घटकांचो सूर बदलूंक येता. सुत्रां सांगतात ते प्रमाण गोवा फॉरवर्ड आनी एकल्या अपक्षाक शिनाल मेळ्ळा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. स्वार्थ साधूंक बीजेपीत गेल्ले G10 गटाड सभापती कडेन अपात्रता याचिका घालता म्हूण गोंय काँग्रेसीचो प्रभारी चेल्ला कुमार म्हणटा. ह्या सगळ्या नाटकाचो सूत्रधार खंय बाबूश मनसरात. ताका तिकेट दिवन खंय मोठी चूक केली. चेल्ला गोंयांत येतकीच ताका मेळूंक गेल्ल्या दिगंबर कामतीन सगळें देवाचेर सोडलां. अशें कित्याक घडलें तें खंय ताका खबर ना. Sir, after the election of Babush Monserrat, I think again... No, that was the biggest blunder in the Congress party. It is a blunder, there no doubt. Because see, still I remember, 2 years before itself I have told also, I myself has given a statement. We will never admit Babush in the Congress party hereafter. That was, I myself have given a statement, but no, party is there. So some individual here and there, somebody is, because of the greediness, somebody is believing. Doesn't mean that the party, we are never compromised in that. So definitely it will affect it will the thing. That will be challenged. Yeah, it will be challenged. We'll go to the court. First we have to give the letter to the speaker also. As per, then we'll give a letter to the speaker and after that we'll go to the court. Basically you will move for disqualification. Yeah, we'll move for the disqualification. Because there is no split in the... There is no split. Congress party is right at this thing. How can they, some 10 people, individuals, how can they say that it's a split and a merger? आमदार फुटीचो काँग्रेसीचेर कांयच परिणाम जावचो ना. नेहरू गांधी घराणे आसा मेरेन खंय काँग्रेसीक बाधा ना. And also, moreover, Nehru Gandhi family. You can give a more credit more to this thing to Nehru Gandhi family. As long as that family is there, no one can touch it. That is the reason Narendra Modi and RSS Amit Shah combination. From the day one, they were only trying to eliminate the Nehru Gandhi family. दिगंबर कामतीन सगळे देवार सोडला. But now this is the way things are moving. Then I think even the anti-defection law will have to be now redefined. That if something is written in my head, nobody can take it. But if it is not there in my head, however I may try, I will not get it. I am a strong believer in God. I always say, we think of something, God has something else. So nobody knows what is in God's mind. तर हितूर कितें तरी लक्ष घालचें पडटलें. इवॉल्व म्हणजे त्या मानान आमचो देश जरी खूब पुराणीक आसलो तरी लोकशाही सामको तरूण आसा. एंटी डिफेक्शन लॉ आसा. एंटी डिफेक्शन लॉ केला तर अजूनय बदल करचे पडटले की निवडून येयल्ल्या पिरियडीक पण हेवटेन तेवटेन उडयो मारूंक जायना.
निवडणूक झाल्यानंतर नवे इलेक्शन येतात तेन्ना मग पळोवपाचें कित्याक कोणाकय दुसऱ्याक तिकीट दिवचें पडटा. आतां 1.5 वर्सां खातीर कोणाक सोदून काडटा 1.5 वर्सां सुद्दां रावलें ना. कित्याक फुडल्या वर्सा इलेक्शनची धामधूम 1.5 वर्स रावला आतां आमी जून म्हयनो सोंपतशीं. आनी हिसाब नितीन बी एक गोश्ट आसा की ल्हानगो काय कोण तुज्या म्हाका तुज्या आज्यान म्हाका गाळी मारलेल्यो वगैरे वगैरे आनी म्हणून हांव तुका खावंक सोदतां जाणा अश्यो जुन्यो गोश्टी आसात. त्या पैकी एक गोश्ट की ते कोणाचेर तरी घालूंक जाय न्हू कित्याक गेलां तें. सरकार पयलें सत्रान सरकार स्थापन करपाची व्हडली इच्छा दिसली ना सिनियर लिडरां कडल्यान. हे सिनियर लिडरांचो हो एटिट्यूड पळोवन आमकां आतां वयचें पडटा अशें कितें आतां 1.5 वर्सां रावलें ताका वयता. बरें हें करून तुका जबाबदारी तुवेंच घेतल्या. थंय आपूण तुका विधेयकांनी सगळ्यांनी निवडून दिला. पूण निवडलो म्हणजे आपूण रावता म्हणून आपूण जाता म्हणून कोण जावंक तयार नासलो तेन्ना ताका पाठिंबो दिला. तेन्ना तेणी कितें जाय तें उलोवनी तेजेर म्हाजें कांय भाश्य ना. फोंडेचो आमदार रवी नायकाक कॉन्टॅक्ट केलो, तो उलोवपाक तयार ना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. अति तेथे माती G10ची बीजेपीत एंट्री. आदलो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकराचो पूत उत्पल पर्रीकराक बरीच कोत्र गेल्या. कितें जालां ते बरोबर न्ही म्हूण तो मिडिया मुखार उलयला. बीजेपीच्या पणजेच्या फुडाराचेर उत्पल पणजेच्या पार्टी कार्यकर्त्यां बरोबर उलोवपाचो आसा. बीजेपी सेंटर आनी स्टेट दोनी कडेन तेंच्यांनी काँग्रेस मुक्त भारत करपाचें एक मिशन दवरिल्लें. ही पद्दत तुमकां अशी दिसली पण अशी पद्दत आसतली ना. ताजें खूब कारणां आसा. एक म्हणजे काँग्रेस स्वता इम्प्लोड जावपाक लागली. सो सगळीच कडेन सारकें आतां एनालिसीस जावन जातलें अशें ना. हे लोकल स्टेट लिडरशिपीन सेंट्रल लिडरशिपीक कितें सांगून कन्विन्स केलां. ताचे आतां रिपरकशन्स स्टेट म्हणजे बीजेपीचे कितें जातलें दॅट टायम वील टेल. हें आतां बाबूश आयला बाबड्या बाबुशाकूच खबर ना की तो 2 वर्सान खंय आसतलो. ताचेर हांव आतां उलोवन कांय फायदो जावचो ना. म्हजी माय कन्सर्न वील बी जे कार्यकर्ते पणजेन इतलीं वर्सां काम केल्या तांणी घाम गळयला. हांवें तरी आत्तां चालू केलो. तांणी ऑलरेडी भाई बरोबर 25 आनी 30 वर्सां घाम गळयलेलो आसा. तांणी आपल्या ना अन्याय असो न्हय पण तांणी आतां फुडें कशें ह्या मार्गार वतना कशें करप तें कन्सर्न आसतली. तांकां एकठांय खंय तरी दवरून I'll have to abide by this time to go because बाबुशाक खबर आसा तो फुडें इलेक्शनाक खंय आसा और इलेक्शन जालें आनी इलेक्शना मागीर बाबूश खंय आसतलो तेंय बाबुशाक खबर नासतलें. सो ते ह्या लेवलचेर जे पॉलिटिक्स करता सो दॅट इज अ डिफरंट थिंग. आय हॅव टू जस्ट जी पार्टेक परमनंट डॅमेज जावची ना एस्पेशली पणजे ही म्हाका कशी काळजी घेवची पडटली ते तुमी करतले ते करचें पडटलें न्ही. म्हणजे अशेंच वचपाक दिवप पार्टी भाई गेल्योकूच बरोबर जावचें ना. पणजेंतली पार्टी तरी सगळ्या कार्यकर्त्यांक एकठांय दवरप कशें दवरप ते तांचे बरोबर उलोवन करतले. ओके. अशें बी जाता ह्या सगळे घेवपाचें आहा पळय आमदार इम्पोर्ट करपाचें तितून मनोहर पर्रीकराकूय ब्लेम करता. सुरवात तेणी केली अशी जाता. माविना काडलो, पांडुरंग मडकयकारा काडलो, मागीर विश्वजीत येयलो, सुभाष शिरोडकर येयलो, सोपटे येयलो, ग्रेटर पणजी पिडीए दिली. एक म्हणजे सुरवात तो माविन आनी मडकयकार आयला तो प्री इलेक्शन आनी तेन्ना प्री इलेक्शन येवन पार्टीच्या कार्यकर्त्यां मदीं कितें तरी अरेंजमेंट जाली म्हणून मागीर तो निवडूनय आयले. सो विश्वजीत आयलो तेन्ना एक्चुअली भाईक तो आयलो नाका गव्हर्मेंट जाल्ले तो विश्वजीत नाका आशिल्लो पण कोर कमिटीक विश्वजीत आयल्लो जाय आशिल्लो आनी ते आयल्लो जाय पेक्षा विश्वजितान रिजायन जावन ही डीड अ फेट एकम्प्लीस. ही फेट एकम्प्लीस जाली. तो रिजायन जालो ना घेवपाक सगळी पार्टी सगळ्यांची आसा पण एकात एबरेशन्स आसा पण पार्टीचें एक कितें तरी डायरेक्शन आशिल्लें आनी त्या पार्टीचें डायरेक्शन आतां ह्या लिडरशिपीन चेंज केलां. काँग्रेसचो ओपोजिशन लिडर आनी 10 जाण येवप वील डेफिनेटली चेंज द डायरेक्शन. आतां ते फक्त करंट गव्हर्मेंटाच्या पुरतें केलां तर फुडल्या इलेक्शनाक कितें जातलें दॅट ओन्ली टायम वील. ब्लेम तेजेरूय वयता की सुरवात तेणी केल्ली काँग्रेस फोडपाक ते आतां फुडें चालू आहा म्हणून. ना भय अशें मत जावं नाशिल्लें. एकटो कोण रिजायन जावन आयला किंवा 2 जाण पयलीं आयल्या
बिफोर इलेक्शन्स दॅट इज अ डिफरंट थिंग. आतां हे इलेक्शन जावन मर्ज जाल्या एंड अगेन दीस इज अ डिसिजन लिडरशिपीन घेतला एंड वॉट आय एम सेईंग इज ताचे रिपरकेशन एट दीस लार्ज स्केल कितें जातलें द टायम वील टेल. म्हणजे आमकां पळोवचें पडटलें कार्यकर्ते कशे रिएक्ट जाता की दीस इज नॉट वन पर्सन ऑर आनी कोलिशन गव्हर्मेंट फॉर्म जाल्ले वॉज विथ डिस्टिंक्ट इंडिविज्युअल ते येवन गव्हर्मेंटाक मेजॉरिटी जाल्ले अशें नाशिल्लें. थोड्या लोकांनी फेट कंप्ली रिजायन जावन येवन पार्टेक जॉयन जाले आनी आतां दीस इज अ टोटली डिफरंट. म्हणजे बाबुशाक पणजेचो MLA तो BJP MLA म्हणून कशें दिसता पळोवपाक? आतां हाचेर कांय उलोवपाचें ना. हांवें सांगलें जे कार्यकर्त्यांक कशें दिसतलें ताची दॅट इज माय मोर कन्सर्न विथ दॅट की तांणी खूब 30 वर्सां दिल्या पार्टेक सो तांकां कशें दिसतलें इज माय वरी. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक. गोवा डेअरीच्या वादग्रस्त दुबावीत MD नवसो सावंताक काडपाचे उतर दिल्ल्यान दूधकारांनी 3 दिसां उपरांत डेअरीचे गेटी वेल्यान उपास फाटी घेतलो. MD सावंताक 1 ऑगस्टाक काडटा. शुक्रार सावन ताचे अर्थीक निर्णय घेवपाचे अधिकारूय काडून घेता म्हूण चेअरमॅनान दूधकारांक सांगलां. गायच्या दुधाचो प्रेस वाडोवपाचो प्रस्ताव बोर्डा मुखार दवरता म्हूण चेअरमॅनान उतर दिलां. दूधकार खंय 1 ऑगस्टा मेरेन वाट पळयतले. डेअरीच्या चेअरमॅनान येवन 3 दिसां उपरांत उपासाक बशिल्ल्या दूधकारांक उपास सोडपाक लायलो. दूधकार MD नवसो सावंताचेर भ्रश्टाचाराचे आरोप करतात. ताका काडचो आनी गायच्या दुधाक 5 रुपया वाडोवन दिवचे म्हूण दूधकार मागतात. चेअरमॅनान 1 ऑगस्ट सावन MD नवसो सावंताक काडपाचें उतर दिलां. शुक्रारा सावन खंय ताचे अर्थीक निर्णय घेवपाचे अधिकार रद्द. MD आहलो पयर सुद्दां अनुपबाई रिक्वेस्ट केल्लो की म्हाका थोडो टायम दी. त्या प्रमाणे आज हांवें तेका टायम मागला 20 दिसांचो आनी 31 तारीख पर्यंत म्हणल्यार हांव तो प्रोसेस काबार करतलो आनी 1 तारखेर हांव दुसरो MD हाडून बसयतलो आनी त्या प्रमाणे अनुपबाई बीन एग्री जाला आनी तेणी आपले हें फाटी घेवपाक तयार जालो आसा. आनी MD जे फायनान्शियल पावर आहा ते फाल्यांच्यान हांव ते आमगे आनी काळे मॅडम आनी एकट्यान आहा तांकां दोगांक मारूं लायतलो आनी फायनान्शियल पावर आसा ते काडून घेतलो. गायच्या दुधाचो प्रेस वाडोवपाची मागणी बोर्डा मुखार दवरता म्हूण चेअरमॅनान उतर दिलां. तें बोर्डाक दवरले शिवाय हांव एक चेअरमॅन जाल्ल्या कारणान तेजें डिसिजन घेवपाक शकना. म्हाका बोर्डा दवरपा जाय, डेअरी पोजिशन पळोवपा जाय, कशें वाडोवपा मेळटा कितें आसा त्या प्रमाणे आमी फुडें डिसिजन घेतले. दूधकारांनी सध्या आंदोलन फाटी घेतलां. ह्या आश्वासनाक लागून आमी आज हो जो कितें आमचो उपोशणाचो आमी मार्ग अवलंबलेलो तो आज आमी फाटी घेतात आनी हो विशय आज हांव हांगा म्हणजे 1 तारीख पर्यंत हांव हो प्रोलोंग करता. कित्याक जर समजा 1 तारखेक जर तो वचूना आसत जाल्यार हांव 1 तारखेक येवन हांगा परत बसतलो अशा बेसिसचेर आमी हांगा हें डिसिजन घेतलां. सध्या तरी MD नवसो सावंताक आनीक 20 दिसांचो प्राज. ताचे अर्थीक अधिकार खंय काडून घेतले. दिशी डेअरी पोखरून सापूच काबार जायत म्हूण दूधकारांक हुस्को. पूण कांयच ना थंय निदान 1 ऑगस्ट सावन MDक काडपाचें उतर सध्या दूधकारांक खूब जालें. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. काँग्रेसीच्या 10 आमदारांनी BJPची वाट धरिल्ल्यान सोशल मिडियाचेर बरोच खवदळ पडला. खुद्द BJP युवा मोर्चाच्या कार्यकर्त्यांनी उघडपणान फेसबुकार तरेतरेचे पोस्ट घालून पक्षाची तासमपट्टी सुरू केल्या. कांय जाण तर फेसबुकार BJP सोडपाची घोशणा करून मेकळे. खासा रिपोर्ट. एक दोन न्ही, BJPन काँग्रेसीचे होलसेल कन्वर्जन सुरू केल्ल्यान BJPच्या आशिल्ल्या नाशिल्ल्या कॅडरांत खवदळ आणि अस्वस्थता. विरोधी पक्ष फुडारीच BJPत. सोशल मिडियाचेर एकेकल्याचे क्रिएटिव्ह पोस्ट पळयल्यार बऱ्याच जाणांचो अपेक्षा भंग जाला. BJPचे युवा कार्यकर्ते बरेच दुखावल्यात. दर एकलो सोशल मिडिया वेल्यान फ्रस्ट्रेशन काडटा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोंयभर उटांगार, रस्ते, घरादारांचेर झाडां. रस्ते उदकापोना गेल्ल्यान शारा हायवेचेर ट्रॅफिक जॅम. पारोड्या मेन रस्तो उदकापोना, ट्रॅफिक बंद. फायर ब्रिगेडीची धांवपळ. फाटल्या 24 वरांत बार्देस, फोंड्या, मुरगांव, तिसवाडी, सत्तरी, दिवचले लोकांच्या घरादारांचेर झाडां पडिल्ल्याचे रिपोर्ट.
नैऋत्य मान्सून देशभर पातळ्ळा. हवामान खातें म्हणटा गुजरातांतलो वादळी परिस्थितीचो परिणाम आज फाल्यां अशीच परिस्थिती. Today and tomorrow during the period 5:30 p.m. to 11:30 p.m. These waves will be for 3 days, that is for yesterday, today and tomorrow. The reason behind this is because the cyclonic circulation over Gujarat region and neighboring North Maharashtra. This is the reason because we are getting the heavy winds. आता न्ही बसतलें उदक दिसता टोटल हें जालां बंद जालां आतां आनी म्हाका दिसना पावस स्टॉप जालें ना आनी भरपाक शकता चान्सीस आहाय. आनी ते बी ब्रिज बुडला थंय ब्रिज बुडला. आमगे फाटल्या वर्सांत उदक भरता रोड ब्लॉक जाता लोकांक भरपूर त्रास जाता. तेजे गव्हर्मेंटान कितें एक्शन घेवपा जाय रोड वयर काडपाचो ना कितें बायपास करपाचो. हे ब्रिज जो आसा हो पोर्तुगीज कालीन ब्रिज आसा. वारंवार आमी सांगून पयले की पोरल्यान तो पूल हो फोकाल्ला पण तरी सुद्दां सरकारान लक्ष घालूंक ना. आमची एकच इच्छा आसा की आतां जर रस्त्याचे पोजिशन पयलें जाल्यार स्कूल बस सुद्दां येवपाक व्हेरी डिफिकल्ट आसा. तेन्ना बेगिनात बेगीन हे जी भिंत जी कोसळ्ळ्या ती बांदून ह्या 2-4 दिसांनी बेगीन करून ती लोकांची जी वाहतूक वेवस्था आहा ती व्यवस्थीत सुरळीत करची अशी एकच इच्छा. आज आमी हांगा सांताक्रूज गांवचो एक जो काकरा जो वाठार आसा दर्या देगे वयलो थंय राती एक दुर्घटना घडल्या. रातचे 2 जावपाच्या टायमार एक मोठें वादळ जालें ह्या गांवांत आनीक रातचे 2 सुमार जाल्ल्यान थोडी ज्या घरांत न्हिदलेली तांकांय मार बसलो. तांकां राती रोखडेच मागीर जीएमसीन व्हरून तांचेर उपचार केले. म्हणजे कितल्या जाणांक मार बसलो आसतलो? 3 जाणांक 2 जावन 5 मिनटां जाल्ली राती. हय राती. तुमी न्हिदलेली? हय आमी न्हिदलेली तिगांय न्हिदलेली ना तो चेडो हांगा न्हिदलेलो पळय आनी आमी दोगांय थंय न्हिदलेली. डबो डबो करून आवाज येयलो तकलेर म्हाजे म्हणलें उठोन कशें हांव घर म्हणलें बाबा म्हणलें घर म्हणलें आवय म्हाका पावले सायबान अशें भायर सरलें आनी धांवन येयलें वाट मेळना जाली. 26 calls. In that, 2 dead bodies also we received the call, plus tree falling at Aldona, Sirse, then Karona, Asegaon, Shiulim. Mostly trees falling on the houses, electrical wires and on the road, which we have cleared most of the calls till now. ते लागलेलो तिचे लोड येयल्लो चड लोड येयल्या कारणान तो ह्या दिसांनी पावसाचो बँड करलो सामको आनी तो केन्नाय पडोंक शकतालो आनी तो आतां हळू इल्लो इल्लो करून आतां पडलो एकदम. इन्स्पेक्शन करपा न्हू ताका इन्स्पेक्शन करपा जाय एवरी 6 months नाल्यार 1 year इन्स्पेक्शन. लास्ट टायम टायटन ऑफ सेम वे जालें आतां हे जाला हिंगा सायडीन हिंगा जाला हे टायमार सायडीन बरें कोणाचें काय पडून कोण जालां. आमची बस बी फाटल्यान आसली आमी सेफ जाली थिंगा. ते लागूनच आमचें जालो न्हू पुरा लॉस. म्हणजे टायम बरो की म्हाजो जीव वयता आसलो. तूं खंय येयल्लो? हांव एअरपोर्टार ड्रॉप करपा येयल्लो. ड्रेनी ज्यो आसा ह्यो पयलींच्यो सगळ्यो ह्यो ज्यो पयलींच्यो पोर्तुगीज कालीन ड्रेनी ह्यो एका ह्यो त्याच सायजीन आसा आनी उदकाचो लेवल आनी हो लेवल एक जाल्या उपरांत उदकाचो फ्लो जो आसा तो फास्ट तो स्लो जाता आनी तितून हें उदक इजी वचना भायर आनी तितको टायम तें उदक उरताच. मिरामार सर्कल तुमी पळयला JSRTCन तेन्ना जे दिसा पासून तो रोड केला कॉन्क्रीट रोड तेन्नाच्यान ते प्रॉब्लेम जातात. फोंड्या ढवळे SS समिती स्कुलाच्या लायब्ररियनान बळयल्ल्या भुरग्याच्या पालकांचेर दबाव येत म्हूण काँग्रेस मदीं पडले. कंप्लेन फाटीं घेतली ना जाल्यार भुरग्याक काडटले म्हूण खंय कांय शिक्षक पालकांचेर प्रेशर हाडटात. भुरग्याच्या फुडारा कडेन कसलीच तडजोड जावची ना म्हूण खंय प्रिन्सिपलान उतर दिलां. लायब्ररियन अमित सावंताक सस्पेंड केला. अशें आतां केसीर भुरग्याचेर पेरंट्साचेर प्रेशर आसा की तूं स्कूल सोडूंक जाय ना. कांय दिसा पयलीं फोंडेच्या SS समिती स्कुलाच्या ह्या भुरग्याक लायब्ररियनान बरोच बडयल्लो. पालकांनी प्रकरण पुलिशे कडेन पावयल्या उपरांत लायब्ररियन अमित सावंताक अटक जाली. स्कुलान लायब्ररियनाक सस्पेंडूय केलो. मात आतां लायब्ररियना आड कागाळ फाटीं घेवची म्हूण खंय पालकांचेर दबाव येता. तेज्या पेरंट्सांचेर दबाव आसा की ही जी तेंच्यांनी पुलीस स्टेशनाचेर वचून कागाळ केल्ली ती कागाळ फाटीं घेवची. सो
ना जाल्यार एक तर लिव्हिंग आमी तुजी काडून दवरता, तुमी स्कूल सोडून गेले आमकां परवा ना, अशा पद्दतीची आनी अशे तरेची तांकां प्रिंसिपलान म्हाका खबर ना मॅनेजमेंटांतले कोणे तरी तांकां सांगलें. सो हें जेन्ना आमकां कळून येयलें की आमी ताबडतोब म्हणलें पयलीं प्रिंसिपलाची भेट घेवन प्रिंसिपला कडल्यान अश्युरन्स घेतले की फाल्यां खंय तरी त्या भुरग्यान एक तर तो भुरगो विक्टीम ज्याचो हात मोडला, म्हणजे तकलेक इंजुरी आसा, आनी वयल्यान इतकें जावन पसून जे करणाऱ्याक हो पनिशमेंट जावपा आशिल्लो तो सोडून जर फाल्यां भुरग्याक जर पनिशमेंट जावपा लागलो जाल्यार कितें उरलें. म्हणून त्या प्रिंसिपला कडल्यान हें अश्युरन्स घेवपा आयलें की तशे पद्दतीचें कांयच जावचें ना. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. हे व्हिडिओ हांगा सोंपता. खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप ट्विटर फेसबूक आनी प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटा. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार.